आमचो कार्यक्रम सुरू करतल्या. तुमकां माय मोगाचो येवकार देव बरी सांज जावं येता. दोन एक घराबो मेळून एक फामील जाता. Families where faith begins and love never ends. तर आम्ही दोन एक गांवचो कुटुंब त्या फामिलीच्या मेळाव्याक त्या कार्यक्रमांतल्यान सुरवात दिवया. मागतांव रेव्हरंड फादर कामिलो मागण्यांतल्यान ह्या समारंभाक सुरवात दिवं. सगळ्यांक तुमकां देव सांगयो. आयज मेळावो आमी करता. कपेलाची एक फामील एकठांय येवन ही कुशालकाय जेजूच्या जल्माची आमी वाडटा. जेजूक सांगाता घेवन आनी आमचे बरोबर जेजू आसूं देवाचें आशीर्वाद ह्या वेळार अनुभवया. मागता मागण्यांतल्यान हो मेळावो आमचो फामीलचो दीस समारंभ आमी तयारी करून सगळीं उबी रावया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. स्वर्गीय बाबा पुता पवित्र आत्म्या ह्या दिसा पासत तुका दिनवास तुका कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र सभा आनी ह्या कुटुंबाक आमी वाडटा जल्माक येता. आमचें जिवीत आमी जियेता. आयज दर एक कपेलाचो कुटुंब सांगाता येवन तिच्या जल्माची परब आनी कुशलकाय एकवटान मोगान वांटूंक हांगासर एकठांय आसल्या. तुवें दिल्ल्या गुणा पासत तुका आर्गां तुका मोहिमा एक फामिली खातीर ह्या कपेलाच्या. आयज आमचो मेळावो कुशलकायेचो जावन दर एक गरबेचें दूख खोस तुज्या हातान घालता. जे गरबे आयज नवे घडून आयल्या ते कपेलान घडचे आहात तांची जिवीत तुका उबारता. आयजो वेळ आमी कुशलकायेचो जावन आनी आमचो कपेलाचो एक कुटुंब नाझरेथच्या पवित्र कुटुंबा सारको जावन आमी मागणी करता. ही आमची मागणी तूं आयकून घे बाबा. हे मागता मारी चोडीन क्रिस्तांच्या सुमयावी सगळीं बरोबर उलया. आमचे बाबा सर्वेशा चिना पवित्र जावन चिराय सांगतायो कशी सरकार सता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपतो किराय साय सांगताली आनी आमची इस्कल्यान वचता कशी आमची प्रार्थना बस आनी आमकां ताणी पुण्याकार वेळांतली आमकां आमकां नमान बरे कृपेन लोले सर्वीस पोचता आसात वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी स्तोत्र चॉप येसू लागीं बरे देवाची माय आपल्या खातीर प्रतिको आदरांच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन लोले सर्वीस पोचता आसात वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी स्तोत्र चॉप येसू लागीं बरे देवाची माय आपल्या खातीर प्रतिको आदरांच्या मनाच्या वेळार नमान बरे कृपेन लोले सर्वीस पोचता आसात वस्त्रामध्ये तू सदैव आनी स्तोत्र चॉप येसू लागीं बरे देवाची माय आपल्या खातीर प्रतिको आदरांच्या मनाच्या वेळार आमेन. बाबा तुका पवित्र आत्म्यान सांगेल आमची राखण कर. Saint Michael the Archangel defend battle. We are safeguarding his wickedness sustains battle. Make all every claim beyond the break. Raise all every by your number cause cast into hell. Send all the spirits of God, the Lord's goodness of souls. Amen. Mary Krishna can offer the sense of the children of God. My connection love comes here. Every this night we understand this. Amen. तुझ्या स्तोत्रान मारे आमकां मार्गून दवर. तुझ्या स्तोत्रान मारे आमकां मार्गून दवर. सर्वीस पोव तुमचे सगळे आसूं आनी सर्व वेदांत दिवपाक आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या कपड्याच्या कुटुंबाचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर आशीर्वाद घालून. गॉड ब्लेस अस ऑल. फादराक एक आमची मोगाची भेट भेटोवंक.
सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. देव बरें करूं फादर. आता तुमचे मुखार न्यू आंबेनी आपलो बिब्लिकल फॅशन शो घेऊन येतात. फॅशन शो. जायात आमचो सोडवंदार जोडवंदार परवशान ताका घेयात. हे प्लेचे नाव क्रिसमसाक जेजूची भेट. ही कथा एक क्रिस्ती कुटुंबाची. ह्या गौरप्यान आम्ही पळोवया जिवीत जोशुआचे. जोशुआ ह्या कुटुंबाचो बापूय एक सादो आणि मेहनती मनीस जो कोचेरीन काम करता. तो भक्ती ओकोण मागण्यांचो. आपल्या देवान दिल्ल्या दिसाची सुरवात तो मागण्यांतल्यान करता. बापाचे उदासी आणि पोरी आपल्याचे आम्ही खूप मंगळ बाबा काल दिता दीस मी आमच्या घर दिल्या खातीर सगळे तुझे बरे कोण आमच्या फॅमिली तुवें दिल्या खातीर म्हजो एकूच प्रार्थनाचो मुद्दो आसलो जेजू की तुवें म्हज्या घरात एक दीस येवचे आनी एक तुजो जरूर पुराय करतलो म्हणून तुका आदींच पळय दिता. जोशुआ इवा आपले बागलेक उलो करता. मेळुया इवा जोशुआची घरकान्नी. तिका आपल्या घरकारां आनी भुरग्यांचो मोग आसा. हांगा आसा तुजी चाव जोशुआ. एमा जॅक्सन स्कॉला पासून गोंयांत जायात. गुड मॉर्निंग मम्मी डॅडी. आम्ही स्कॉलाक वचपाक भायर सरता. हांगा आसा तुजे जेवणाचे टिफिन जोशुआ. दीस पडले उपरांत
वेळार सगळीं परती एकदां मेजा भोवती एकवटली. जोशुआ चोदाची पोरी हे वेळार मागणे करतना म्हणटा, ओ मोगळा जेजू, म्हज्या काळजाचो एकूच जाणटो आसलो, पूण तुवें म्हज्या घरांत एक दीस येवचें. तूं जरूर येतलो म्हूण हांव जाणा जेजू. रोखडोच ताका देवाचो ताळो आयकूंक येता. जोशुआ, ह्या क्रिसमसाक हांव तुका भेट करूंक तुज्या घरांत येतलो. आर्गा तुका सोम्या, आर्गा तुका सोम्या. तो कुशलकायेन बरोवन आपल्या घरकान्नीक आनी दोगा भुरग्यांक उलो करता. इवा, एमा, जॅक्सन हांगा येयला तूं? आज हांव चड खुशाल, कित्याक म्हजें इतल्या वर्सांचें हें स्वप्न आयज पुराय जावचें आसा. जेजू ह्या क्रिसमसाक आमच्या दिसाक आमच्या घरांत येतलो. चल आमी सगळे मेळून घर डेकोरेट करुया आनी जेवण तयार करुया. डॅडी, आमी आमचे घर मोठ्या टायल्सांनी डेकोरेट करूया आणि आम्ही बिग सँडविच करूया. ओ डॅडी, हांव म्हजो रूम डेकोरेट करतलो. जेजू पासो, म्हाका जेजूक दाखोवपा जाय म्हजो रूम कसली बरी दिसता. बरी आयडिया आसा भुरग्यानो. इवा, तुमी जेवणाची तयारी कर न्हय? ओय जोशुआ, हांव पुलाव, चिकन, सॅलड आणि म्हजी फेवरेट चॉकलेट केक करता. डॅडी, आम्ही ब्युटिफुल क्लोथ्स घालूया आणि म्हाका मातशें तुजें क्रेडिट कार्ड दी. हांव सगळ्यांचे शॉपिंग करतलें. ओय गे इमा. थँक्यू डॅडी. जोशुआ, आमी तुजे भयणी ग्रेसीकूय आमच्या सांगाता क्रिसमस सारू कापुया न्हय? तें जेजू परबोवंक खुशाल जातले. ओय इवा, that's a good idea. कॉल कर मी ताका. ओके. सगळी तयारी जाली. घराचें डेकोरेशन, स्वादीक जेवण रांदून जालें. आतां जोशुआचे कुटुंब बरें न्हेसून जेजूची वाट पळयतात. इतल्यान डोबेल वाजता. हे वाजला. कोण तूं? यो भितर. हांव तुजी भयण ग्रेस. ओ ग्रेस, यो न्हू भितर. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तुमी म्हाका एक क्रिसमसाचे परबेक तुमच्या घरांत येवकार दिलो म्हण. इवा, तुजो ड्रेस एकदम बरो दिसता. थँक्यू सो मच. आनी ही दोगां एंजल्स काय बरें दिसतात. थँक्यू. ग्रेस, थँक यू फॉर कमिंग. आणि हे क्रिसमसाक आमच्या सांगात टाइम सारू. यो गोष्ट न्हय. सांज जावची जाली, जेजू अजून येवंक ना. खंय गेला जेजू? वेट करून करून चड सांज जाली. जोशुआन ताची फामील जेजूची वाट पळोवनूच आसात. इतल्यान डोबेल वाजता. हा, जेजू आयला आसतलो. हांव पळयता दारार. डॅडी, हांव दार ओपन करता. जोशे एमा दार ओपन करता.
दारार एक जाणटो मनीस कडकडटा ते पळोवन भितर येता आनी जोशुआ दाराशी येता. बाबा म्हज्यान तुमगेर भितर येवंक येता. हांव खूब कडकडटा. थोडा येवन हांव खूब कडकडटा. भितर गेलोय म्हाका. गोरे गुडच्या तुझ्या लागीं दिवपाक म्हाका कांयच ना. आमच्या घरांत मोठो सोरो येवचो आसा. तूं मातशें वचून हांगा चलो. जोशुआ दार धांपता आनी गोरीत जाणटो येता. सांज जाली. जेजू तूं खंय आसाय? तेन्नाच दुसरे फावटी बेल वाजता. हा आतां तो जेजू आयलो आसतलो. हांव पळयता कोण आयलो तो. जोशुआ दार ओपन करतोच दारार एक आवय आपल्या ल्हान दुधाच्या बाळकाक हातान घेवन म्हज्या बेबीक खूब भूक लागली. ताका इल्लें दूद आसलें ती न्हय आनी ह्या कोट्या कुत्र्याचें कितें खावंक आसलें ती न्हय पात्रांव. सोरे तुका दिवचें म्हज्या लागीं कांयच ना. आमच्या घरांत मोठो सोरो येवचो आसा. मातशें हांगा चले वच आनी ते रडट्या भुरग्याक ओगे कर मातशें. देव बरें करूं तुका. ती बायल वेता. जोशुआ दार धांपता आनी भितर बसता. जोशुआ कितलो वगत जालो. जेवणय थंड जाता. जेजू आजून येवंक ना. म्हाका दिसता तो ह्या जेवचो ना. ना इवा तो तशें म्हणूं नाका. जेजू दिल्लें उतर केन्नाच मोडिना. जेजू जरूर येतलो आमच्या घरांत. इतल्यान तिसरे फावटी बेल वाजता. हा आतां तो जेजू आयलो आसतलो. हांव पळयता कोण आयलो. जोशुआ चड हुशार बरीत जावन दाराशी धांवता. सर प्लीज आता एक रात तुमच्या घरात रावूं न्ही. कित्याक ट्रॅव्हल करून म्हाका चड वेळ जाला आनी खंयसरूय म्हाका जागो मेळूंक ना. वाटसुऱ्या भुरग्या आमच्या लागीं कांयच ना तुका दिवच्याक. वच हांगा सरलो. आमी रावता. आमचो मोठो सोयरो आमचो येवचो आसा. प्लीज. जोशुआ दार धांपता आनी तो वाटसूर वेता. डॅडी जेजू केन्ना येतलो? भुरग्यानो जेजू येतलो. जेजून दिल्लें उतर तो केन्नाच मोडिना. तो जरूर येतलो. इतल्यान जोशुआ जेजूचो आवाज आयकूंक येता. जोशुआ कोण म्हाका उलो करताय? जोशुआ ओय सायबा उलय. जोशुआ हांव तुका मेळूंक आयलो. सायबा तूं केन्ना आयलो? आमी सगळे घरांतूच आसा. जोशुआ हांव तुका मेळूंक 3 फावटी तुज्या घरांत आयलो. तुवें म्हाका येवकार दिवंक ना. तुजो कसलोच आदार म्हाका मेळूंक ना. कितें सायबा तूं 3 फावटी आयलोय? आमी सगळी तयारी करून तुका तुजी वेट करताली का? पयले फावट हांव एक भिकारी कसो आयलो. तुवें म्हाका पांघरूंक वो न्हेसूंक दिलें नाय. दुसरे फावट हांव एका बायलेच्या रुपान आयलो. जी भुरग्याक दूद मागताली तिका तुवें पिवूंक दिलें नाय. तिसरे फावट हांव एक वाटसूर कसो आयलो आनी तुवें म्हाका बिराड दिलें नाय. सायबा म्हाका गुन्या बोगोस म्हज्या भावाच्या आनी भयणीच्या रुपान तूं आयलोय पूण हांव तुका विसरलो. म्हाका गुन्या बोगोस जेजू. माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत 26वें आवस्कोर 40वें वरेंत हांव तुमकां सच सांगता. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. तोगोवडा वाड्यांतली जेजू क्रिस्ताची भाव भयणां आमच्या रेव्हरंड फादर कामिलो आनी तुम्हा समेस्तांक आनी तुमच्या कुटुंबाक बोरवशाची
संतोषाची आणि देवाच्या आशिकान बोलवली जेजूच्या जल्माची परब आवडेता. देव बरें करूं. सांज जावन येता. आमी बागा समुदाय तुमचे मुखार आमचे कॅरल सिंगींग घेवन आयल्या. हॅपी लिसनिंग.
have to draw Christmas tree on that paper. Your time starts now. विनर जावन आसा वडीर वाड्यांतले अलिशा फादरा ते मागता ताका गिफ्ट दिवन सगळ्यांनी ताका ताळ्यो मारच्यो.
पयलीं किरीत हांव थिंगा आसता पोलीस पासकांचो बांगड्या मोटा कॅथेकीस सगळ्या व्हडल्यान तांकां काडून सगळ्या आणि every सांज ताणें वाण काडल्या तें पुरायपणाका आमचो गांव आसा ताचे पासून देवाक विश्वास आनी आतां आमी सगळीं एकवटाच्या जेवणाक वांटो घेतल्या आमी सगळीं एक फामील कशी हांगासर एकठांय जाल्या म्हाका भुरग्यांक मातशी देवाचो आशिर्वाद मागीर आमच्या जेवणाचेर आनी हें जेवण जातकूच घरा अशें न्हय आमी रावया फाटल्यान वेळ आहा थोडो वेळ आहा घराक सारया आनी उरला तो वेळ म्हजीन एकवटान मोगान सारया देवाचो आशिर्वाद तुज्या जेवणाची मागया बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी तुझे बाबा पुता पवित्र आत्म्या दोन कुटुंब तुझी मांडावळी तुझे शिवसुनी गोपी आमकां तूं फावो करताय ह्या गांवसली कुटुंब बाबा आयज हांगासर येवन ही सांज कुशालकायेन एकवटान मोगान आमी सारल्या पेरगिल्ले गूण मातशी हाडून तुज्या पुताची कुशालकाय आमी बांटल्या हे जेवण मोगा नुस्तें आमकां फावो केलें 2 दिसा हें जेवण तूं आमकां दिताय ह्या जेवणी आमकां कोटाय दी आमकां बरी भलायकी दी आनी हें जेवण सगळें आमकां सोंपल्या दोगी फामिलीक एकवटान मोगान वॉक्सनाच्यो बोर्डान घोटाय हें मागता मारी शिवणेन क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं सर्वीस बोध तुझे सोया सोबत दिवा आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे तुझ्या कुटुंबाचेर आनी जेवणाचेर आशिर्वाद लाव जेवण जालें का मातशें पोतना आमी रावया कित्याक व्हडल्यो व्हडल्यो कार्यावळी आहा त्यो उडोवपाक आनी तातूंत वांटो घेवपाक हाचो येता सगळ्यांक देव बरें करूं. एवरीडे यूज जाता ते सो तुम्ही चोवपाचें ओन्ली 1 मिनट मेळटली चोवपाचें आनी फोटो क्लोज करतो आमी सो विदिन दॅट 1 मिनट वी हॅव टू मेमोराइज whatever is there on the table so 10 minutes आसा 1 minute सो तें ओपन करतलें मेमोराइज करपाची तें फोटो क्लोज करतलें सो मायक दितलें सो तुमी सांगपाचें कितें कितें आहा तें Ready? Someone, alligator, brush, garlic, monkey, chicken. Usual program. Itu London sih kalau kita ada. Coriander seeds ada.
biscuit, cleaning liquid, coriander, haldi powder, zaifan, dogarful, miria, kalapura, garlic, some coriander seeds. comfort brush, dal, chane, turmeric, garlic, cinnamon, nutmeg, fennel seeds, tikki kalapura, perfume, biscuit. Soap, fabric, brush, colgate, biscuit, coriander, miria, kalapura, tikki, ale, lasun, anise, nutmeg. Utensils, miria, tikki, colgate brush, सो बांदावाड्यान 15 गेस्ट केले, पेडा 13, न्यू आंबेली 5 आणि सोगोवाडो 6. And the prize goes to Bandavod. सगळ्यांनी ताका ताळयो मारच्यो. Looks from Bandavod.
तरेन सादी देखून तशेंच आमी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादराक रेव्हरंड फादर कामिलो डायस हाका आयचो हो प्रोग्राम घडोवन हाडटल्या यूथ आनी PPC मेंबरांक तशेंच सगळ्यांक जेवण तयार करून आमकां आदार दितल्या देव बरें करूं म्हणटा आयचो साऊंड सिस्टम घातलेलो मिस्टर क्लेटर डी सिल्वा ताचे पासत तुका आमी थँक्यू म्हणटा तशेंच आयची एक कार्यावळीत भाग घेतल्या तुमकां आमचे दिवस आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक हांगा हाजीर जालोल्यान देव बरें करूं गुड नायट हांव मागता फादरा ते दवरता सांग वसयलांक सगळ्या वाचल्या सुरवातेक हांवें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आतां फाल्यां मातशी कार्यावळ पुरास करता आयज देव बर कर म्हूण तुमकां सगळ्या मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.